मोपा विमानतळाचे प्रश्नाचेर काँग्रेसींत मतभेद आसात। सगळेच काँग्रेसवाल्यांचो मोपा विमानतळाक तेंको ना हें काँग्रेसीचो म्हणयारो आमदार आलेक्स रेजिनाल्डान मान्य केला। तो मिडिया कडेन उलयतालो। मोपा विमानतळाचेर काँग्रेस रोखडीच धोरणात्मक निर्णय घेतली। इतले मजगतीं दाबोळे विमानतळार पार्किंगा खातीर जमीन ताब्यांत घेवपी अधिसुचोवणी परत काडची अशी मागणी काँग्रेसीच्या अल्पसंख्याक गटाचो मुखेली सैफुल्ला खानान केल्या। आदल्या काँग्रेस सरकारान ती रद्द केल्ली। Party will give the stand because what happens now, this differences are coming that this airport will not last. We have got expert opinions also, just seeing. So the party will take a stand that we will put it up with. These are all individual views. Party will also सीएम आश्वासन दिता की एअरपोर्ट दोन्ही कडेन आसतलो। जे आमचे एक्सपर्ट्स एअरपोर्टाचे एक्सपर्ट तेमी पासून सांगलेलें आसा की विदिन 70 किलोमीटर्स ऑफ द लँड दोन एअरपोर्ट जावंक शकना। लँड इज अराउंड 36,800 स्क्वेअर मिटर आसा ती। तुम्ही पळोवपाक गेल्यार थंय कन्स्ट्रक्शन स्टार्ट केला। आमी सोदता की जो कन्स्ट्रक्शन थंय दिला पर्रीकर गव्हर्मेंटान तो अबाउट एक 5,000 तांकां बांदलेले आसा। बांदून बाकीची जी आमची उरलेली आसा ती लँड आमकां पार्किंग तुमी रिनोटिफायड करून दिवपाची। आता तेमी जी लँड आसा ती टोटली एक सायडीन स्टार्ट करून A, B, C, D सान स्टार्ट करपाक लागला की परतून चान्स मेळपाक जायना असो म्हणून। सो जे आमचे असेंब्ली हावसान आमचे MLAs सगळे ते पासून सपोर्ट करपाक रेडी आसा, तितून फुडाकार घेवपाचो। अशेंच आमचे गोंयकाराचे दोळ्यार धूळ तेडे घालची न्हू अशें हांव मागता। फंकी हेड्स ह्या इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपनीन बेती वाठारांत केल्ले बेकायदेशीर बांदकाम पेन्न द फ्रांस पंचायतीन सोमारा मोडलें। इव्हेंट मॅनेजमेंटा खातीर लागपी सामान दवरपा खातीर थंय व्हडली शेड बांदिल्ली। हें बेकायदेशीर बांदकाम मोडचें म्हूण थळावे लोक फाटलीं 2 वर्सां जालीं मागणी करताले। कडक पुलीस बंदोबस्तांत बांदकामाचेर कारवाय केली। रस्त्यार ते ट्रक बीन पार्किंग करून दवरताले तेन्ना ट्रॅफिकाक सॉलीड प्रॉब्लम जातालो, तेन्ना एक्सिडेंट जावपाचे चड चान्सीस आसलेले। तेन्ना पंचायतीन तांकां नोटीस सर्व केल्ली। उणें आतां म्हाका दिसता 8 म्हयने जाले तांकां नोटीस सर्व केल्लेली। तेन्ना तांकां सांगलेलें तुमी प्रेजेंट जाया म्हणून थंय म्हणजे तेन्ना ते येवंक ना कोणूच। आनी ऑक्टोबरान आतां आमी तांकां डेमोलिशन ऑर्डर हें केल्ली पंचायतीन। हय, हेज्यान पयलीं ताका आमी नोटीसी काडलेल्यो तेन्ना तेजेर तेंच्यांनी कांय रिप्लाय दिवंक ना म्हणून आतां ऑक्टोबरान ताका फायनल नोटीस धाडलेली तुमी डेमोलिश करचें म्हणून। आतां ते करिना हें करिना म्हणून आतां आमी पंचायतीन हांगर डेमोलिशन स्कॉट धाडून आतां हे मोडलेले आसा तेंचे। And with the support of Mr. Swapnil Cholankar, our ward member Mrs. Vernekar, we got together and put our hearts together, approach authorities in the right perspectives, and at last I feel our labor is paid. You know, at least we have faith in law that no one is above the law. वास्को खारीवाड्यार स्कुलाच्या खेळा ग्राउंडा खातीर बांदिल्लें पुराय बांदकाम खेळा खात्याक मोडचें पडटलें आनी ताचो पुराय खर्च खात्याकूच करचो पडटलो। तें बांदकाम बेकायदेशीर। बांदकाम CRZ वाठारांत येता आनी ताका लागून बांदकाम करचें न्ही असो आदेश ग्रीन ट्रिब्युनलान दिला। सवेरा हे संस्थेने बेकायदेशीर कामाविशीं ग्रीन ट्रायब्युनला कडेन कागाळ केल्ली। 3 वर्सां पयलीं आदले महसूल मंत्र्यान आनी आदल्या मुख्यमंत्र्यान खारीवाड्यावेली कोमनिदाद जमीन घेतिल्ली आनी थंय स्कुलाक ग्राउंड बांदपा खातीर ती जमीन खेळा खात्याक दिल्ली। उपरांत पोरू सवेरा ह्या NGOची अध्यक्ष तारा केरकरान राष्ट्रीय ग्रीन ट्रायब्युनला कडेन बांदकाम बेकायदेशीर म्हूण कागाळ केली। हो वाठार CRZ आनी थंय मैदान बांदूंक मेळना असो दावो तारा केरकरान कागाळीत केल्लो। ह्या जाग्याचेर खेळा खात्यान कोट्यांनी रुपया मोडून दुरीग आनी ड्रेनेज सिस्टम बांदल्या। हें काम बेकायदेशीर आशिल्ल्यान ते खेळा खात्यान स्वता मोडचें असो आदेश ग्रीन ट्रायब्युनलान दिला। तशेंच सगळे सामान थंयच्यान काडचें आनी ह्या फुडें थंय ग्राउंड बांदचो न्ही अशें आदेशांत म्हणलां। पयर 6 तारखेक तेजो रिजल्ट लागलो। 5 जज आसलेले तितून जे हांवें कोर्टान दाखयले
की त्यांचे कडेन CRGचे परमिशन ना, तेंचे कडेन म्युनिसिपालिटीचे परमिशन ना, ते लोक शेतान ते हे करता, तो वॉटर कॅचमेंट जागो तो 10 म्हयने थंयसर उदक सांठून उरताले. असले सगळे जाग्याचेर हांवें जेन्ना कोर्टाक हें सगळें दाखयलें, कोर्टान ते एक्सेप्ट करून ऑर्डर दिल्या. जुइजान तांकां स्ट्रिक्ट वॉर्निंग दिली, जर तुमी ते मोडना, ते लोक परत ते सांगू लागले की आमचे 90% काम जाला बी. 90% जर तुम्ही जायत जाल्यार तुम्ही पर्यावरणाच्या खिलाफ आसा अशें तेणें कोर्टान जुइजान सांगलें ताका लागून तांकां जाता तितले बेगीन ते कंपाऊंड मोडचे अशी ऑर्डर येयली. रिपोर्टर सुरेन मडकयकार, प्रुडंटा खातीर. घेऊ एक वेवसायिक विसव.